नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। संविधानाच्या मुद्द्यावयल्यान भाजपाक काँग्रेसी मदीं पेटले गैर। भाजपाच्या टिकेक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराची जाप। संविधान फाट्यार मारून पक्ष प्रवेश केल्ल्या आमदारांक पयलीं अपात्र थारायात आनी मागीरूच विर्यातोचे उलयात, म्हणटा काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकार। रातच्या 12 फोग लावन जन्मदीस मनोवप कितले योग्य? नेम फक्त सामान्यांकूच काय कितें? मुख्यमंत्र्याक ना, आपाच्या सुरेल तिडवेचो प्रश्न। उच्च न्यायालयाचो मालीम जेटीक धपको। जेटी वयली नितळसाण आनी बेकायदेशीर गजाली आटपात हाडपाचो नुस्तेमारी खात्याक आदेश। गिरी महामार्गार जाल्ल्या अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण। 2 जाण जखमी जाल्यार मारना शिवोले जाल्ल्या अपघातात एकलो जखमी। मडगांव रायाच्या एडवर्ड मेंडिस हाणें घेतला हापोलांचे पीक। 3 वर्सां उपरांत यत्न यशस्वी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयचेर भारतीय संविधान लादले हो विशय सध्या गोंयभर चर्चेचो विशय जावन रावला। भाजपा आनी काँग्रेसी मदीं हाचे वयल्यान शब्दांचे झूज पेटला। भाजपाचे टिके उपरांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान पत्रकार परिशद घेवन हेर भाजपाक प्रत्युत्तर दिले। दुसरे वटेन भाजपानूय ह्याच मुद्द्यावयल्यान पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीक उजरावन काडला। हे बीजेपी म्हणटा की नोन फॉर डायव्हर्जन ऑफ मेन इश्यूज आणि लोकांक मिसगायड करप। आज हांव हे सगळे गोंयच्या जनते मुखार सांगपाक सोदता की हो जो सदानंद शेट तनावडे जो उलयता तो अत्यंत फटींग उलयता। ही इज नंबर 1 लायर। जे खरे मुद्दे आसात, इन्फ्लेशन आसतलो, अनएम्प्लॉयमेंट आसतलो, करप्शन आसतले, क्रायम, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ऑफ गोवा, मादय, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, गॅमलिंग, मर्डर्स आणि डेलिब्रेट डिले इन द मिस्टिरियस डेथ ऑफ सिद्धी नाईक हे पळय मुद्दे आसा न्ही, हांचेर बीजेपी उलयना, पूण लोकांक डायवर्ट करप। आज सकाळी बीजेपीच्या अध्यक्षान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि ताणे सांगले की कॅप्टन विर्याटोक लायकी नाशिल्लो उमेदवार म्हणून ताणे शब्द यूज केलो। खरें म्हणल्यार लायकी सदानंद शेट तनावडेक ना। सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना इन्फ्लेशनाचेर उलोवपाची। सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलोवपाची। सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना करप्शनाचेर उलोवपाची। सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना क्रायमाचेर उलोवपाची। सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट जे आज चल्ला ताचेर उलोवपाची। सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना मादेचेर उलोवपाची। सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना ड्रग्साचेर, प्रॉस्टिट्यूशनाचेर, गॅमलिंग, मर्डर हाचेर उलोवपाचेर ताची लायकी ना। जेन्ना ते सेंट जसिंतोचे फ्लॅग होस्टिंगाचो विशय जालो, ताणे इंडियन नेव्हीच्या सायडीक रावलो तो। ताणे थंय आपल्या राजकारणा खातीर नेव्हीचोय विरोध केलो। आज तो अशा पक्षान आनी अशा एलायन्सान आसा ज्यांनी सर्जिकल स्ट्रायकाचेर क्वेश्चन मार्क केल्लो। तांणी आपल्या इंडियन आर्मी प्रूव्ह करा तुम्ही सर्जिकल स्ट्रायक केलो अशा पक्षान आनी इंडिया एलायन्सान आशिल्ल्या विर्याटोन म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्यूशनाच्या रिस्पेक्टा बद्दल आमकां सांगचें न्हय। कॉन्स्टिट्यूशन ताचे एडिशन ऑलरेडी सांगले की कितली एक्सेसीस जाल्या। हांव परत रिपीट करता, पण 90 सरकारान आर्टिकल 356 वापरून काँग्रेसीन डिसमिस केल्ली, बीजेपीन करूं ना। आणि हो म्हाका दिसता एक सगळ्यात व्हडलो डिफरन्स आसा बिटवीन बीजेपी एंड काँग्रेस। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हाका मानता, फेडरल स्ट्रक्चराक मानता, काँग्रेस मानिना। संविधान फाट्यार मारून पक्ष प्रवेश केल्ल्या 10 आमदारांक पयलीं अपात्र थारायात आनी मागीरूच विर्यातोचे उलयात, काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकर सांगता। कोण अपात्र बीन कांय जायना। भाजपान विर्योता आड दाखल केल्ल्या कागाळीचेर गिरीश उलयतालो। इंडियन नॅशनल काँग्रेस, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी अजूनही चलता। तेणी थंय तेले सांगला गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी इंडियन नॅशनल काँग्रेस मर्ज जाली म्हणून। इल्लिगली कॉन्स्टिट्यूशन तोडून गेला
ते अजूनही डिस्क्वॉलिफाय जायना, ते अजूनही पेटिशन वगैरे सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा. त्याच्या नंतर 8 आमदार गेले, परत कॉन्स्टिट्युशनाचे 10th शेड्यूल वायलेशन केलें. खंयच काँग्रेस पार्टी मर्ज जाली ना. हे डिस्क्वॉलिफाय जातात ज्या दिसा ते गेले तांकां डिस्क्वॉलिफिकेशनाचे स्पिकर अजून हियरिंग स्टार्ट करना. आतां सुप्रीम कोर्टान वचून ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन मागपाक पडटा. आतां लोकांक घुसपोवपाक दाखोवपाकूय डिस्क्वॉलिफाय तुमी जे आमदार इलेक्ट जाल्ले आसात, जेणी कॉन्स्टिट्युशन पातून दुसऱ्या पक्षान वयतात, तांकां इलेक्ट केले हान सिंबलाचेर ते आसा तांकां दाखयता कमळाचो सिंबल, तांकां तुमी डिस्क्वॉलिफाय करना. आनी जो अजून इलेक्शन कंप्लीटूच जाल्ला ताका डिस्क्वॉलिफिकेशन दाखोवन लोकांक भितर कन्फ्युजन करतात. हे खंडन करपाक जाय. तांकां एक्चुली खबर आसा कोण डिस्क्वॉलिफाय जायना. जें कितें जाता तें स्क्रुटिनी टायम सुद्दां जाता. तेजे नंतर अजून इतिहास खंयचो आसता डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो. तेजे नंतर जाय जाल्यार इलेक्शन पिटिशन ते लडोवपाक शकता. आनी खंयचेच इलेक्शन पिटिशन टर्म कंप्लीट पयलीं येयल्लें आसता. सो लोकांनी कोणेच कन्फ्युजन करून घेवप न्ही. कांयच कोण डिस्क्वॉलिफाय जायना. हें फक्त लोकांक घुसपोवपाक सोदता, वोटरां आमचे घुसपोवपाक सोदता. ज्या कारणान आमचे जे वोटर आसात, सपोर्टर आसात, तेणी कन्फ्युजनान रावप. सो हांव सगळे आमच्या सपोर्टरांक, वोटरांक सांगता कोण कांय डिस्क्वॉलिफाय जायना. हें फक्त लोकांक फुटोवपा खातीर हो बेश्टो डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केल्लें आसा. ताका कांयच अर्थ ना. कितें हें जातलें जाल्यार तें मागीर ताका सुद्दां कांयच ग्रावंडूच ना. तेणें फक्त कसलो इशू जेणी कॉन्स्टिट्युशन हें करून 10th शेड्यूल काबार केलें तें डिस्क्वॉलिफाय करना. तांकां पयलीं डिस्क्वॉलिफाय करात. पयलीं 10 आमदार गेल्ले आनी मागीर 8 आमदार तेचे हियरिंग तरी स्टार्ट करात. आनी मागीर लोकांक सांगात तुमी लोकांक घुसपोवपा वचात. पुलीस स्टेशनाच्या सायडीक रातच्या 12 वरांचेर व्हडल्यान फोग लावन जन्मदीस मनोवप कितले योग्य? आम आदमीचो सुरेल तिळवे विचारता. वयल्या वटेन मिलिटरी कॅम्प, देगेक पुलीस स्टेशन, कुशीक घरां आशिल्ल्यान लोकांक आवाजाचो त्रास जालो. सर्वसामान्यान धा उपरांत आवाज करीत जाल्यार पुलीस कारवाय करता आनी मुख्यमंत्री पुलीस स्टेशनाच्या सायडीकूच फोग लावन जन्मदीस मनयता. हाचेर एक्शन कोण घेतलो? आपाचो सुरेल तिळवे विचारता. काल फोंड्या मध्यान राती भाजपा कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्याचो वाडदीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या फाटभुंयेर सुरेल तिळवे उलयतालो. काल रातचे हांगा 12 वरांचे ढाम ढाम डूम डूम आयकपाक आयिल्ले लोकांक कोणालो तरी बर्थडे सेलिब्रेट जालो. इतले रातचे लोकांक त्रास करपी हे बीजेपीचे कार्यकर्ते आनी बीजेपीचो सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुखेलमंत्री रातचे हांगा 12 सुमार येवन आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करता आनी सगळ्या लोकांक त्रास करता फोग लावन. ही परिस्थिती हो मोत चडला ह्या लोकांक, ह्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक आनी ह्या बीजेपीच्या सीएमांक. हो मोत देंवोवपाची सध्या गरज आसा आनी फोंडेकारांनी ह्याच डामडुमाचे आवाज 7 तारखेक हेंच्याच कानान परत घालपाची गरज आसा. मालीम जेटीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयान नुस्तेमारी खात्याक महत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. जेटी वयली नितळसाण आनी बेकायदेशीर गजाली आटपात हाडपा खातीर खात्याच्या संचालकाची नोडल अधिकारी म्हणून वेंचणूक केल्या. मालीम जेटी वयली नितळसाण आनी बेकायदेशीर गजाली आटपात हाडपाचो न्यायालयान नुस्तेमारी खात्याक आदेश दिला. तशेंच हेर 5 जेटींची अचकीत पळोवणी करपाचो निर्देशूय न्यायालयान दिला. मालीम जेटी संदर्भात केल्ल्यो सुचोवण्यो हेर 5 जेटींक लागू जातात. देखून तांणी ह्या सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें न्यायालयान आपल्या आदेशांत म्हटलां. तशेंच ह्या सगळ्या सुचोवण्यांची पाळणूक जाली काय ना ताचो अनुपालन अहवाल नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकाक दिवपाक सांगला. दोतोर सिल्वानो सपेको हांणी मालीम जेटी संदर्भात याचिका दाखल केल्ली, ताचेर बुधवारा सुनावणी जाली. जेन्ना इन्स्पेक्शन तांणी करपाक लायलें, सगळे डिपार्टमेंटांक वचून इन्स्पेक्शन करपाक लायलें आनी इन्स्पेक्शनान तांकां मेळ्ळें की थंय खुबशी घाण आसा. ती घाण आसा ती क्लियर करपाक जाय. लोक डंपिंग करतात, ती गार्बेज उरता ती न्हंय पडयतात. मागीर थंय अनहायजिनीक कंडिशन आसता. मागीर ते लेबरर असतात, तांकां हेल्थ ऑथॉरिटीज चेक करना. थंय इलिगल स्ट्रक्चर तयार जाल्यात आनी स्पिलेज बिलेज. सो गव्हर्मेंट इज सेड दॅट की प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी नेमलां की एक्शन घेवपाक. ऑल फिशरीज डिपार्टमेंट, देन SDO, देन RTO, पुलीस, सगळे डिपार्टमेंटाक तांणी वाटले. पण लास्ट टायम जेन्ना हे मॅटर कोर्टा मुखार आयिल्ली तांणी सांगलें की इतली डिपार्टमेंटां आशिल्ल्या कारणान एक कोण तरी नोडल ऑफिसर तुमी अपॉयंट करा की जाका लोक जो वूड बी रिस्पॉन्सिबल टू द कोर्ट, हू वूड बी रिस्पॉन्सिबल टू people can go to him, people can file complaint to him, people cannot go to म्हणजे सगळे 10-12 कडेन कंप्लेन कशें करतले. सो एक ताणें डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ताका नोडल ऑफिसर म्हणून अपॉयंट केला
सो ताजे मुखार तो सगळें पळयतलो. ही वूल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रत्येक डिपार्टमेंट काम करता काय ना, जी पळय रेकमेंडेशन कॉन्क्लुजनां आयल्यान रिपोर्टान भितर ताजेर काम करपाक, ताजेर अमल करपाक डायरेक्टर ऑफ फिशरीज काम करता. रस्त्यार नुस्त्याचे घाणयेरे उदक सांडपाक जायना. जेटी वयलो कोयर आनी कुशिल्ले नुस्तें मांडवी न्हंयेत उडोवपाक न्यायालयान मनाय केल्या. अशे प्रकार दिसून आयल्यार पुलीस आनी संबंदीत खात्याक कारवायेचो आदेश दिला. ते भायर जेटी भोंवतणी कंपाऊंड घालपाक सांगला. मालीम जेटी कुशीक सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीरपणान उबारिल्ल्या गाड्यांची पळोवणी करून तांकां नोटीस धाडपाचो आदेशूय कोर्टान दिला. इन्स्पेक्शन करता आसतना ताणें तो एक केस घाल्या. तो प्रेझेंट आशिल्लो. तो म्हणटालो थंय 47 अनऑथोरायज स्ट्रक्चरां तयार जाल्या जी नुस्त्याचो धंदो करतात आनी ती सगळी गव्हर्मेंटाच्या जमनीचेर आसा. सो गव्हर्मेंटाचें म्हणणें कितें, ती जेटीन भितर ना, ती भायर आसात, पूण जरी जाल्यार तरी गव्हर्मेंटाच्या लँडाचेर ती आसात. सो तांणी सांगलां की SDO ताजेर एक्शन इन अकॉर्डन्स विथ लॉ घे. सो तांकां नोटिसो बी काडून फुडली एक्शन जी कितें करपाची आसा तें करतात. डायरेक्टर ऑफ फिशरीज गोंयान आनी 5-6 जेटी आसा, तांचें इन्स्पेक्शन करतलो आनी थंय कितें कमी आसात, कमतरता आसात त्यो सोदून काडटलो. आनी जर अशेंच जर सिच्युएशन आसा जाल्यार ही डायरेक्शनां थंय एप्लिकेबल जातली. लायक आतां कुटबोणा जेटी आसा, दुसरी शापोरा जेटी आसा, थंय जर व्हेहिकल व्हरता आसतना थंय गार्बेज आसा, स्पिलिंग ऑफ वॉटर जाता जाल्यार ती सेम एक्शन विल बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर जेटीज ऑल्सो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. थिवेच्यान पणजे कोयर व्हरपी ट्रकाक गिरी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाली. ट्रकाचें स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ड्रायव्हराचें ट्रकावयलें नियंत्रण गेलें आनी ट्रक कुशीकच्या रॅलिंगाक आपटून उड्डाण पुलावयल्यान सर्वीस रस्त्याचेर उमटलो. जाल्यार दुसरो ब्रेक फेल जाल्ल्यान मार्ना शिवोले टेम्पोक अपघात जालो. ह्या अपघातात ड्रायव्हर जखमी जालो. फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत सध्या अपघातांची माळ सुरूच. बुधवारा फांतोडेर थियेच्यान पणजे कोयर व्हरपी ट्रकाक गिरी महामार्गाचेर भिरांकूळ स्वयं अपघात जालो. ट्रकाचें स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ड्रायव्हराचें ट्रकावयलें नियंत्रण सुटलें आनी ट्रक कुशीकच्या रॅलिंगाक आपटून उड्डाण पुलावयल्यान सर्वीस रस्त्याचेर उमटलो. ह्या अपघातान एकल्या कामगाराक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 2 जाण जखमी. उपचारा खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल. फुडलो तपास सुरू. आमकां बरोबर सकाळी मॉर्निंग बरोबर 6 आमकां कॉल आयलें की एक कंटेनर पोर्टन फ्रॉम हायवे टू सर्वीस रूट नियर गिरी क्रॉस. सो इमिडिएटली आमचे हेच गाडयेन आमी टर्न आउट केलो आमच्या स्टाफा सगळं आनी आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें. पयलीं आमकां अशें ऑब्जर्वेशनाक अशें आयलां की पयलीं तेंच्यांनी खड्डो सायडीक काडलेलो. आमकां पर्सन थंय दोगूच दिसले, ओनरूय आशिल्लो, पूण तांकां तें शक्य जालें ना काडपाक. सो आमी ल्युमॅटीक वापरलें. त्या नंतर आमचें चॅक लावन पळयलो जाल्यार तें कशें जालें ना. सो आमी खणपाक परत स्टार्ट केली ती बॉडी लूज करपाक. म्हणजे तेजे हड्डे जे आसले, तेजी वयली जी हें आसली तकली तेजी भायर आशिल्ली आनी एंटायर बॉडी तेजी भिजले कंटेनर आसली. बरोबर ते कंटेनराच्या तकलेच्या हेका बरोबर ती ट्रॅप जाल्ली. सो आमी तो व्हणो जो आशिल्लो तो लूज करता करता ती बरी टक्कन सुटली आमी ताका भितुरल्यान ताका कंटेनर भितुरल्यान ताका आमी रेस्क्यू केलो विथ हेल्प ऑफ स्ट्रेचर आनी 108 आमी तो हँड ओवर केलो. की पुलीस आमी हलनकर म्हणून म्हापसा पुलिसान ताका हँड ओवर केलो. एक्झॅक्ट आतां लोकल बॉडी कडल्यान काडला कितें 5 पूण आमकां कॉल आयला संग ते गार्बेज ट्रक ताचो ओनर तो थिवी रावतालो सँड्रीक म्हणून आनी तो थिवीच्यान गाडी सुटोवन ती पणजे वयताली गार्बेज कलेक्ट करपाक. येतना गार्बेजाची आसली थोडी वयल्या कंटेनरान ती फुडली एंटायर बॉडी तोच भायर पडला तेव्हा पणजेच्यान परत म्हाका कांय रिटर्न येतालें आसता. थंय आयडेंटिफायड फक्त 2च पर्सन मेळ्ळा. बाकीचे लोक म्हाका इंजर्ड एक मायनर 18 इयर्स महेश मरांडे म्हणून 18 इयर्स. सो तो फर्दर मेडिकल ट्रिटमेंट तो सध्या आजिलो एडमीट आसा. मजगतीं कांय वरां उपरांत मार्ना शिवोले देंवतेर टेम्पोक अपघात जालो. ब्रेक फेल जाल्ल्यान ड्रायव्हरान झाड आनी राखणेवंटीक धपको दिल्ल्यान ड्रायव्हर गंभीर जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. हेच्या पयलीं हेच्या पयलीं एक एक्सिडेंट जाल्लो. हिंगा ट्रक पडलेलो लॉबरांचो आसलो. तेन्नाय आमी हो सेम इश्यू घेतलेलो. बाबा तुमी आसले दिसो तेन्ना तांकां सांगलें बाबा हिंगा एक आग घालचो जाल्यार एक्सिडेंट बंद जातलें म्हणून. आयज हो फूल लोडीड उदकाचो ट्रक येयल्लो आहा आनी म्हाका तो वास्कोचो दिसता आनी तो डायरेक्ट वयरसून डायरेक्ट खाला येवन एक धाकटे पद्दतीचें इंजीन बी तुमकां दिसची पडटा कितें जाला
आनी सेकेंड म्हणजे हिंगा एक सायन बोर्ड हो खूब दीस जालो हिंगा सायन बोर्ड हा तुमकां दाखोवया तो पळय मारून कितें जाला तो सायन बोर्ड हिंगा कित्याक आसता ऑलरेडी तुमकां पयलीं खबर आहा की बाबा हिंगा एक्सिडेंट जाता म्हणून आनी 2-3 दीस जाले हिंगा आंबे एकटो घेवन बसतालो हांवें ताका आंबेकाराकूय सांगलें बाबा हिंगा तूं बसनाका बाबा नाल्यार तूं हिंगाच मरतलो म्हणून तो आयजूच नासलो नाल्यार आयज तोय मरतलो आसलो 3-4 दीस पयलीं आमी सांगलें बाबा हेचे दुरीक कितले फरां मोडले म्हणून पूण कोण इश्यू घेयना हे आतां पळय तुमी कितले फरां आमी सांगले हेच्या पयलीं लायटीचे सोडून दी आतां दिसाचो एक्सिडेंट हो पळय मरे फाटल्या दिसांनी म्हणटा बाबा लायटी लोकांच्या गाडयांक लायटी दिसना जाल्यार म्हणून एक्सिडेंट जालो पूण आतां हांव कितें म्हणटा आतां दिसाचो एक दीस ना आतां इतली लोडाची गाडी इतले देंवतेसून घेवन येता तांकां हें करूंक जाय न्हू ते बाबा वयरूच आग घालात मरे बंद जातले ना हाला एक आग घाल वयर एक आग घाल गोरगांव लोकांचे मोडून हें जाली इती पळय ती आंटी आहा ती आतां रडटाली बाबा हांकां सावन आमी थकले म्हणून कितें करतले पूण हिंगा कोण हे सिरियसूच घेयना हे पंचूय घेयना ना सरपंचूय घेयना. गोमंतक टीव्ही खातीर गिरीच्यान स्नेहा असोटीकर. गोंयांत आनी हापोलाचें पीक घेवप शक्य आसा काय? वय मडगांव राय वाठारांतले एडवर्ड मेंडीस हाणें आपोलाचें पीक घेतलां. पळयात हो खासा रिपोर्ट. गोंयांत आपोलाचें पीक घेवपाक शकता अशें म्हणीत जाल्यार तुमकां अजाप दिसतलें. स्ट्रॉबेरी उपरांत आतां गोंयांत आपोल मेळपाक लागतले. हय, मडगांव राय वाठारांतल्या एडवर्ड मेंडिसान ही अशक्य दिसपी गजाल शक्य करून दाखयल्या. एडवर्डाक झाडां रोवपाची खूब आवड. इंजिनियरिंगाचें शिक्षण पुराय करून त्या क्षेत्रांत कांय काळ काम केल्या उपरांत ताणें भलायकेक लागून काम कमी आनी नर्सरी तयार करपाचेर चड भर दिलो. एडवर्डान 3 वर्सां पयलीं हिमाचल प्रदेशांतल्यान हरिमन शर्मा एप्पल नर्सरीन तयार केल्ली नवी प्रजाती आशिल्ली HRMN 99, अन्ना आनी डोरसेट गोल्डन ह्या प्रजातींची 200 रोंपे हाडिल्ले. 200तले 48 रोंपे मेले जाल्यार बाकीच्या झाडांक 3 वर्सांनी आपोल लागल्यात. एडवर्डाचो यत्न यशस्वी जाल्ल्यान ताणें सध्या खोस उक्तायल्या. तो डायरेक्ट हिमाचल बिलासपुरात साकून हाडलो जे पळय कोण हे वेरायटी डेव्हलप केल्या तेचे कडल्यानूच हाडला सारको. आनी हाडटाना हांवें 200 प्लांट हाडली 3 वरायटीची. एक तुका HRMN 99 वेरायटी हो पळय हो जाला पळय तो HRMN 99 सेल्फ पॉलिनेटिंग आनी दुसरो पळय हाडला ते गोल्डन डोसेट म्हणून येल्लो पळय आमी बाजारांत बी पयले आसतले येल्लो येता ते तसलो वेरायटी आनी एक आना म्हणून आना वेरायटी हे 3 वेरायटी हाडून 200 झाडां हांवें हाडून लायिल्ली. आतां लायल्यार तांकां धाकटे रूट स्टॉक हाडून लायिल्ले ते 3 आतां हे 3रे वर्स तांकां 3 वर्सां कंप्लीट जाली. पूण फ्लावरींग स्टार्ट जाल्ले 1 वर्साच्यान आनी सगळीं जेन्ना पळय हाडिल्ली ती टिश्यू कल्चर हाडिल्ली प्लांट्स. सो टिश्यू कल्चर मातशें स्टेबलायज जाता आनी बरी उरता आनी फ्रुटिंगाकूय बरें पडटा फास्ट जाता. हेचे भायर ग्राफ्टेड मेळटा तांकां मातसो टायम लागता 4-5 वर्सां लागता पूण जाता. आतां हे फर्स्ट टायम जालें म्हणटरीच कितें एक क्रेज सो जाला आनीक दुसरेय झाडांक लागले आसा पूण ते हांवें आयसोलेट करून दवरले कित्याक लोक पळोवपा येता टच करता विदाउट माय इन्विटेशन दे कम एंड दे जस्ट सी. सो तांकां लागून कितें एक प्लांटूच सेपरेट दवरलो तो तितून जाला आतां. ते भायर एडवर्डान न्यूझीलंडांतल्यान रॉयल गाला म्हूण आपोलाच्या प्रजातींच्यो बियो हाडिल्ल्यो. त्यो ताणें स्वता घरा किल्लोन काडून आतां ते आपोलाचें झाड 3 वर्साचें जालां. आनीक 2 वर्सांनी फळां लागतलीं म्हूण तो सांगता. हेचे भायर हांवें एक BHN किल्लोन काडिल्लो आसा रॉयल गाला म्हणून न्यूझीलंडची वेरायटी. ती एक्चुली BHN किल्लोन काडपाक ताका जाय तो प्रोसिजर आसा. फ्रिजान दवरून करूंक जाय at 4 degrees Celsius ते थंयच्यान किल्लोवपाक जाय. फ्रिजांतल्यान जातरीच मागीर ताका भायर दवरून ताजो रोंपो करूंक जाय आनी मागीर तो आतां म्हजो तोय एक 3 वर्सांचो जाला. That also I'm expecting to flower and fruit in another 2 years. तो न्यूझीलंड व्हरायटी रॉयल गाला म्हणटा पळय तो. हवामान बदल तशेंच आडवेळ्या पावसाक लागून आपोलांच्या रंगाचेर परिणाम जाता म्हूण एडवर्ड सांगता. हेचो पळय जाल्यार एका 2 म्हयने जाले. एक्चुली एपल फ्रॉम फ्लावर टू हार्वेस्ट स्टेज म्हूण पळयत जाल्यार ताका 165 days लागता. आतां हो जाता ताका 2 म्हयने अरावंड 60-65 days जाले आसतले. पूण हाचो कलर बी चेंज जावपाक कारण आतां पळय फाटीं पावस पडलो एक दीस फूल डे पावस पडलो तेन्ना अकस्मात कलर चेंज जालो. चेंज इन क्लायमेट जावन ताजो कलरूय चेंज जालो. सो ताका अदरवायज ताजें जावप आशिल्लें समवेर इन द लास्ट वीक ऑर द फर्स्ट वीक ऑफ जून, लास्ट वीक ऑफ मे ऑर फर्स्ट वीक ऑफ जुनान जावपाचो होतो. सो तो कलर बी पयलो आयलो सो ताका लागून हांवें म्हणलें घालया अशें ग्रुपांचेर आनी लोकांक कळीत करया. सो तो उरत ना उरत फक्त पावस आयल्यार कडेन पडटलो. दुसरे पळय झाडां जाल्ले आसा ते अजून ग्रीन आसा
Those will be somewhere in May end or mid-June. गोमंतक टीव्ही खातीर रायच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. लाच प्रकरणात अटक केल्ल्या केरी तेरेखोल पुलीस स्टेशनाचे हेड कॉन्स्टेबल संजय तळकार आणि उदयराज कलांगुटकर हांची 11 दिसां उपरांत जामिनाचेर सुटका केल्या. ह्या प्रकरणांतलो आनीक एक दुबावीत विद्देश पिळगांवकाराची बेरेस्तारा सुनावणी जातली. हातून दोगांचे बेल ग्रांट जाल्ली आसा. तळकर संजय तळकर आनी उदयराज तांकां बेल बॉन्ड्स ऑफ ₹1 lakh अँड लायक अमाउंट शुअरिटी हाजेर तांकां सोडल्या. पण अजून ते जेसीन आसा. आतां आफ्टर ओनली ग्रांटींग ऑफ दीस फर्निशींग ऑफ दीस बेल बॉन्ड्स दे वील बी रिलीज. आनी तो दुसऱ्याची विद्देश पिळगांवकाराची ती फाल्यां दवरल्या सकाळी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट करीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां वाडदिवसाच्यो परबी दिल्यो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जनतेच्यो अपेक्षा पुराय करतात, वांगडा गोंयची उदरगतूय करपाचो यत्न करतात अशें प्रधानमंत्र्यान ट्वीट करून म्हटलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या 51व्या जन्मदिसा निमतान तांच्या सांखळेच्या हावजिंग बोर्ड निवासस्थानाचेर लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी करून मुखेलमंत्र्याचो जन्मदीस मनयलो आनी तांकां परबी भेटयली. ह्या सुवाळ्याक वेगवेगळ्या मळावयले मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. तशेंच दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कोठंबी पाळयेच्या मूळ गांवां श्री चंद्रेश्वर देवळांत तांच्या बऱ्या भलायकी आनी जिणे खातीर 51 जाणांनी अभिशेक केलो. अस्मत् गोवा राज्यस्य मुख्यमंत्री पद भूषवतः श्री सावंत इति उपाख्यस्य पांडुरंग सूनोः प्रमोद नाम्नः वैवाहिक जीवने चिरकाल पर्यन्तं वैवाहिक सौख्य प्राप्ति अर्थम सर्वेषां कौटुंबिक जनानां आयुः आरोग्य प्राप्ति. आयज आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो 51वा बर्थडे आहा. तो आमचे गोंया माननीय मुख्यमंत्री आहा. तेन्ना ह्या सांखळी मतदारसंघात तो 3 फावटी निवडून येयल्लो आहा आनी सगळो कार्यभार तेजेर आहा. तो बरे भशेन चलोवनी तेज्या वाडदिवसाचेर ताका भरपूर आयुश्य मेळोवनी अशी आमी शुभेच्छा दिता ताका. आमच्या कुटुंबी गांवचे सुपुत्र डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो आज 51वा वाडदिवस ह्या निमित्त आमी गांवांत 51 अभिषेक करपाचे ठरयल्या. तशेंच तांकां यश आरोग्य आयुश्य भरपूर मेळचें. तशेंच राजकारणांत यश मेळचें. विरोधक आहा तांकां तेंचे विरोधकां तेंच्या बद्दल तेंचे कांयच ध्येय येवचें न्हू अशी आमची एक हें आसा. त्या बद्दल आमी 51 अभिषेक केल्या आनी तांकां सदींच आरोग्य आयुश्य भरपूर मेळचें. राजकारणांत सदींच फुडें वयचें आनी फुडेंय तेंची निवडणुकेन फुडें यश मेळोवन तांकां सदींच ते मुख्यमंत्री उरचे अशी आमची एक आशा आहा.
अंदू बाजारात गांवठी मिरसांग व्हडा प्रमाणात विकपाक येवपाक लागल्या. बुधवारा जाल्ल्या दिवसाच्या सप्तकी बाजाराक मये, हरमल, मयडे आणि हेर वाठारांतली गांवठी मिरसांग विकपाक आयिल्ली. दिवचले बाजारात सध्या गांवठी मिरसांगेचो दर 550 आणि 650 असो आसा. ह्या मिरसांगाची पुरवण वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान फुडल्या सप्तका मेरेन दर कमी जावपाक शकता असो अदमास कांय विक्रेत्यांनी उक्तायला. रेट किती आहे मिरसांगाची? तुझ्याकडे कशा? म्हणजे ही खंयसरली मिरसांग? पूण अंदू मिरसांगाची पीक बरें येयला दिसता. आनीक सवय जावपाची आसा. ते सांगूंक शकना बाबा, आमी दुसऱ्या कडले घेता न्हू, आमी केल्यार तुका सांगूंक शकता. तू दुसऱ्या कडल्यान घेवन दुसऱ्या कडल्यान मिरसांग आसता. म्हणजे ही आता नवी मिरसांग? ही नवी पण सध्या मिरसांग खब आसा नो? खब गिरायक मेळटा? गृहिणी खातीर एक खोशयेची गजाल आसा. दिसपट्ट्या आहारांतलो एक घटक आशिल्ली गांवठी मिरसांग अंदू सवाय जावपाची चिन्नां दिसतात. अंदूच्या सिजनांत पोरसांनी पिकिल्ली गांवठी मिरसांग सध्या बाजारात विकपाक येवपाक लागल्या. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारात व्हडा प्रमाणात गांवठी मिरसांग विकपाक उपलब्ध आशिल्ली. मये, हरमल, मयडे आणि हेर कांय थारावीक वाठारांतली गांवठी मिरसांग दर वर्सा दिवचलच्या बाजारात विकपाक येता. अनुकूल हवामानाक लागून चडशा वाठारांत गांवठी मिरसांग बेस बरी पिकिल्ली आसा. ताका लागून फुडल्या कांय दिसां भितर बाजारात गांवठी मिरसांगेची आवक वाडपाची शक्यताय आसा. गांवठी मिरसांग बाजारात वाडली काय आपोआप मिरसांगाचे दर देंवतले असो अदमास आसा. सिजनाचे सुरवातीकूच गांवठी मिरसांगेचे दर परवडपा सारखे आसा. सध्या 500 ते 650 रुपया किलो असे गांवठी मिरसांगेचे दर आसात. बाजारात गांवठी मिरसांग वाडली काय आपोआप हे दर देंवतले आणि फुडल्या कांय दिसां भितर गांवठी मिरसांग आनिकूय सवाय जातली असो एक अदमास आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.